आणि आता खबरो विस्तारांत। पुराय राज्यात 55वा गोंय मुक्ती दीस उमेदीन मनयलो। बांबोळे मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान तिरंगो उबयलो। पणजे, वास्को, काणकोणा, वाळपय तशेंच राज्यात सगळ्या सुवातांनी तिरंगो बावटो उबोवन गोंय मुक्ती दीस मनयलो। राष्ट्रगीताच्या तालार तिरंग्याक सलाम केलो। ह्या वेळार माणकुल्या भुरग्यांनी देशभक्ती गितांचेर नाच सादर केलो। गोंय पुलिशेन तशेंच एनसीसी कॅडेटांनी तिरंग्या बावट्याक सलाम करून गोंयचो स्वतंत्र दीस मनयलो। आरडीएक्स ब्युरो। हो मुक्ती दिन आमकां सहज फुकाफुकी मेळूंक ना। अनेक जणांनी हजारोच्या संख्येन स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेऊन सर्वस्व ओपून प्रसंगी प्राण गमवून सर्वस्वाचो त्याग करून आमकां ही मुक्ती मेळ्ळी आणि स्वातंत्र्य मेळ्ळें। आयच्या दिसा अशा सगळ्या महानाचो, अशा सगळ्या हुतात्म्याचो आम्ही आदर करता असताना तांच्या प्रती नतमस्तक जाऊया। आज 55 वर्षाच्या गोवा मुक्तीच्या इतिहासाकडे पळयल्यार भारत देशाच्या स्वातंत्र्या उपरांत साधारण 14 वर्षे आम्ही उशिरा मुक्त जाऊन सुद्धा गोंय खंयच्याच क्षेत्रांत फाटीं उरलें ना। शिक्षण आसत किंवा विकासाच्या नदरेन अन्य क्षेत्रां आसत, आमी खूब फुडें आसात। गोंय हे विविध क्षेत्रांनी आदर्श राज्य जातलें। विविध क्षेत्रांनी नंबर वन मेळून एक ह्या देशांतलेंच आदर्श राज्य न्हय तर जगभरात आदर्श राज्य जातलें। जतून देशभरातली आणि जगभरातली सगळी राज्य आणि राष्ट्र आमच्याकडे आदर्श राज्य म्हणून पळयतली। हे सगळे करपा खातीर ही जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा। केवळ एक मुख्यमंत्री करू शकना किंवा केवळ सरकार करू शकना। सगळ्या जनतेचो जेन्ना ताका सहभाग आसता त्याच वेळार ही गोष्ट शक्य जाता। आयच्या दिसा परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक गोंय मुक्ती दिसाच्यो शुभेच्छा दिता। आमची सगळ्यांची जबाबदारी आमचे निसर्ग सांबाळपाक। वी हॅव टू प्रोटेक्ट नेचर। आम्ही निसर्ग सांबाळना जाल्यार नेचर विल रिवोल्ट अगेन्स्ट अस। हे जावचे पयलीं आमी सगळे दुरुस्त करपाक जाय आनी हे आमचे भविष्याच्या पिढयेचेर आहा। आयज हांगासर भुरगे आहा तेंचे हे भविष्य, हे फ्युचर। पंतप्रधान म्हणटा स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत म्हणजे कितें? कागद काडप तेच न्हू स्वच्छ। जमनीन पाणी हा पळय तें स्वच्छ करपा जाय। मागीर ओपन डेफिकेशन जाता तें बंद करपा जाय। हे सगळें स्वच्छ भारत। पूण हे करपाक आमचे सगळ्यांनी काम करपा जाय। सोंपें काम न्हय। आमकां नाकाल्ल्यो सोयी जाल्ल्यो आहा। सोयी बदलपाक कठीण जाता। पूण आमी सगळे प्रयत्न करीत आनी भुरग्यांनी फुडें सरपा जाय काय दिसता म्हाका। यू हॅव टू बी द लिडर्स ऑफ द फ्युचर। तुमी जर काम खातीर तुमचे घर साफ करपाक, स्कूल साफ करपाक, परिसर साफ करपाक, then it will happen. Otherwise it is difficult.
गोंयचो पारतंत्र्याचो इतिहास, गोंयचो स्वातंत्र्य मेळे नंतरचो इतिहास आनी असो एक प्रश्न येता, गोंय काल आज आनी फाल्यां अशा तरेचें एक व्यापक स्वरुपाचें चिंतन करपाचो दीस म्हणल्यार रातिला योजना. म्हणून आमी जण एक नागरिकान ताचो विचार करपाची गरज आसा. जे राजकीय व्यक्ती ह्या नंतर राजकारणातले जे लोक आसात तांणी गोंयचो फुडार, गोंयचें भवितव्य फुडें व्हरपा दृश्टिकोनांतल्यान राजकीय व्यक्तींनी आपली भूमिका पार पडपाची आसता. ज्या क्रांतीवीरांनी, स्वातंत्र्य सैनिकांनी आणि अन्य सगळे जाण जांच्यांनी गोंयच्या मुक्ती खातीर महत्वपूर्ण योगदान दिलें, कश्ट सोंसले, हाल अपेष्टा सहन केल्यो आणि गोंयांक मुक्ती फावो केली, अशा सगळ्यांचो आयच्या क्षणाक उगडास करता आसतना अशें म्हणून दिसता की स्वातंत्र्य सैनीक आणि सगळे सुटके झुजारी हांच्या कल्पनेतले सुंदर गोंय साकार करपा खातीर आणि देशाच्या जडणघडणीक महत्वपूर्ण योगदान दिता आसतना जे तांच्या विचारान असलेले गोंय तयार करपा खातीर ज्या गोष्टींची आवश्यकता आसा ते सगळे गोष्टी आमच्या भितर आपणावन आमी एका विचारान फुडें वचप हे आयच्या काळाची गरज आसा. माणकुली भुरगीं म्हणजे देशाचे भवितव्य ही गोष्ट खरी आसा. आमी बी एक टायमार अशेंच त्या माणकुल्या भुरग्या भशेन स्कुलान आसतना शिकताले, परेड करताले, टिचर्सांक मानताले, आवय बापायचो रिस्पेक्ट करताले, फ्लॅगाकय सॅल्यूट करताले. हे सगळे आमकां आमची संस्कृताय दाखोवन वयता. आयज म्हाका दिसता माणकुल्या भुरग्यांनी ज्या स्कुलांनी भाग घेतला तांकां परत बाकीची जी भुरगीं घरा आहा जेणे आपापल्या स्कुलान वचून हे केला तांकां मनांतून सांगूंक सोदता, शेवटी देश तुमचो, देशा खातीर तुमी कितें तरी करपाक जाय. प्रत्येक दिसा तुमी जें काम करता कदाचित कोणाच्या मनान अशें दिसत की आपूण खंय तरी खंयच्याय बऱ्या पोजिशनार पावलो, एक खंय तरी बऱ्या डिपार्टमेंटान पावलो जाल्यारच देशा खातीर काम करता अशें दिसता, जाल्यार ही समजूत चुकीची आसा. हांव म्हणटा प्रत्येक नागरीक बारीकांतले बारीक जे काम करता तो खंयच्याय आपल्या पोटा खातीर एकत्र खंयच्या इन्स्टिट्यूशनान नाल्यार कित्यान तरी एक पिओनाचें किंवा शिवराचें सुद्दां काम करता, तोय सुद्दां तितलो देशभक्त आसता. तेचेंय काम देशाच्या उदरगती खातीर आसता, तेचोय खातीर देशा खातीर हातभार लायता. म्हणजे त्या लेवला पासून प्रत्येकाक आपलें जें काम दिलां आपणाक तें काम उमेदीन आनी तितल्याच प्रेमाक आनी देशाच्या प्रेमा खातीर करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या उद्देशान आमी सगळे जाण आयज पर्यंत वागत येयला, हेच्या फुडें वागतले, अशेंच वावरतले आनी आमच्या देशाचें आनी आमच्या गोंयचें नांव तुमी सदांच वयर दवरतले.